ऑब्जेक्टिव्ह जे आसा तेतून तुमकां खबर आसा की पारंपारीक जे आकाश कंदील असले ते काही कारणांक लागून आता न्यू जनरेशन्स आसा ते बंद पडलेले आणि ताका लागून मार्केटांनी थर्मोकॉल प्लास्टीक रेक्झीन जावं लोखंडाचे हे आकाश कंदील भरपूर प्रमाणात वाडले आणि लहान भुरग्यांक जर आमी आमची सासाय जर जपतले आमचे जे ट्रेडिशन आसा ते जर जपतले जाल्यार कितें तरी आमकां विचार करपाक जाय आणि जेन्ना हो विशय आमी 7 वर्सां पयलीं आमचे जे मित्र आमदार आणि आमकां सदांच जे तेंको दितात पारा सिटीजन फोरम असोसिएशन कसली स्पर्धा जावं कसले नियोजन जावं कसलो कार्यक्रम जावं कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि बाकीच्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तो म्हणूंक लागलो तुमी फुडें सरा आमी तुज्या फाटीन आसा आणि तेचो तेंको घेवन ही स्पर्धा आमी येद्या प्रमाणात आयोजीत करता तेका लागून आता पर्यावरण राखूंक जाय पर्यावरणाचे राखण करपाक प्रत्येकाचे कर्तव्य आसा सो आमचो खंय तरी एक ल्हानसो वांटो तेतून येवचो प्लास्टीक कमी करपाची जावं बंद करपाची हो हेतू आसा आणि त्या कारणाक लागून आमी जी सुरवात आमकां 30 आकाश कंदिलान सुरवात जाली 7 वर्सां पयलीं ती 1 वर्सा फाटीं ती आमकां 2000 एंट्री येयली तेतून आमी जे आमचे पारंपारीक आसा तेका सदांच प्रोत्साहन दिता प्रत्येकाक सांगता की प्रत्येक घरातून आणि प्रत्येक भुरग्यांनी जेणे करून एक आकाश कंदील तयार करूंक जावो आणि तो आकाश कंदील तयार करताना ज्यो आमची पहिली परंपरा आसा लाकडी बडयांचो आणि तेका फोली लावपाच्यो आणि जर तेंच्या भितर कितें कला आसा ती कला तेंच्यांनी प्रदर्शीत करपाची आमी जेन्ना प्रायजां दिता स्पर्धकांक तेन्ना तेंचे कलेक दिता तेतून पारंपारिकता कशी आसता आणि हे आमकां जोपोन दवरूंक जाय हे बारीक बारीक कमी जायत आसा आणि हे कार्यक्रम आमी आयोजीत करताना आमकां पंचायती सगळ्यो पंचायती आसा कळंगूट आसा अडफळे आसा पर्रा वेल्ला आणि सय भोंवतणीच्यो सगळ्यो पंचायत आमकां एन्थुजियाझम वाडटा आणि ह्या फावटी आमी एक बरी सर्टिफिकेट फेस्टिवल ऑफ लायट्स ही सर्टिफिकेट आमी करपाचे आहा हे सर्टिफिकेटीचेर प्रोफेसर प्रदीप आमचे 2 खंयचे तरी सरपंच शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 2 सरपंच आमदार म्हणून हांव सगळे जाण आमी सायन मारतले की तुमी ह्या स्पर्धेन ह्या प्रेजेंटेशनान भाग घेतला आमच्या स्थानिक गोंयकारान ह्या स्पर्धेन ह्या प्रेजेंटेशनान भाग घेतला आणि ही तुमकां सर्टिफिकेटूय मेळटली आणि त्याच्या वांगडा तुमकां एक धाकटुलो टोकन ऑफ लव टोकन ऑफ एप्रिसिएशनूय कितें तरी मेळटलें की तुमी जे ट्रॅव्हलिंगाक पयशे मोडल्या कोण तरी पणजेसून येयलो आकाश कंदील घेवन कोण मार्सेलांसून येयलो कोण फोंड्यासून येयलो कोण काणकोणसून येयलो आणि कोण सगळ्यान पयसून येता तेकाय कॉन्सोलेशन प्राइज आसतलो म्हणजे भरपूर किलोमीटर जो येता आणि तेका प्राइज जर मेळना तेकाय कॉन्सोलेशन प्राइज आमी दितले कित्याक आमी जाणा म्हारगाय वाडलेली आहा आणि ते इतले पयसून मोटरसायकलीन वा कारान आकाश कंदील करून आपल्या घरान करून घालून हाडप आणि तेका जर काय मेळना जाल्यार तो निराश जावन वचप हे जावचें न्हू म्हणून ह्या फावटी आमी काळजी घेतले जे कोण पयसून येतले काणकोणसून येतले जे कोण मडकयसून येतले जे कोण तेजे पयसून येतले आणि प्रियोल कोरिया वालपयसून येतले तेंची आमी काळजी घेतली All Goa Akash Kandil competition. We have it every year in Parra, Akash Kandil competition and Festival of Lights, Christmas star competition. Last year because of COVID we couldn't have it, but this year we are having it again. A request to all the people of Goa to get your Akash Kandil done. तुम्ही द मेन कॉन्सेप्ट द मेन मोटो इज आमी आमच्या भुरग्यांक सांगूंक जाय की घरान आमी तो आकाश कंदील करपाचो बाजारान वचोन रेडीमेड हाडपाचो न्हू घरान सगळे फॅमिली मेंबर्स मेळोन हो 31 ऑक्टोबर आकाश कंदील कॉम्पिटिशन जातलो
आमच्या पर्रा एवरी इयर गणपती देवळाच्या सायडीक. सो एवरी इयर जसो जाता तसोच, पूण आमचो मेन मोटो हा फॅमिलीच्या सगळ्या मेंबरांनी मेळोन हो आकाश कंदील करपाचो, सगळ्याचो हात बोट लावून तो आकाश कंदील तयार जावपाचो. अँड दॅट आकाश कंदील शूड बी इको फ्रेंडली ऑफ नॅचरल मटिरियल. प्लास्टीक यूज करप ना. जितलो तूं प्लास्टीक यूज करतलो तितलो तुमचो जजीस पॉयंट्स मायनस करतले. सो कीप इन मायंड दॅट